मोगाच्या बाबणीनो एक दीस एका घरांत उसो पेटलो. त्या वेळार त्या घरांत एक तरणाटो सुसेगाद न्हिदेंत आसलो. ताच्या इश्टांनी न्हिदलेलो इश्टाक उबारून जनेलांतल्यान भायर काडून प्रयत्न केले, पूण तांकां तें घडोना, कित्याक तो जोड तो खूब जोड आसलो. मागीर ताका दारवटांतल्यान भायर काडूंक प्रयत्न केले, पूण ताका यश मेळोना. मागीर कोण एकल्यान ताका न्हिदेंतलो उठूंक बोब मारली, कित्याक अशें केल्यार ताका आपली सोडवण करूंक मेळटलें. अशेंच घडलें शिश्यांच्या जिवितांत. शुभ वर्तमानांत आमी अशें आयकलां, जेवचे शीस जुदेवांचे भिरांतेन दारां बंद करून एक कोलींत जमा जाल्ले. ते एके भाशेन न्हिदेंत आसले. आनी असले परिस्थितीन पुनर्जीवन जालो जेजू दारवंट्यान भितर येवन तांचे फुडें उबें रावता आनी तांकां न्हिदेंतले उठयता. तांचेर पयलो शांतीचो आशिर्वाद दिता. ते जुदेवांचे भिरांतेन जियेताले त्या भायर ते घाबरलेले आसले, कित्याक तांणी जेजूचेर मरणाचें फर्मोन मातूच जेजूक सोडून गेलेले. जेजूचो शांतीचो आस्वाद घेवन तांची मनां शांत जाली. शेवटाक जेजून तांचे पवित्र आत्मो फुंकयलो आनी तांकां दुसऱ्यांची पातकां भोगसूंक पदवी दिली. पेंटिकॉस्ट म्हणल्यार 50वा दीस. आनी हो 50 दिसाची परब ही परब पास्कांचे परबी उपरांत 50 दिसा पडटाली. आनी जुदेव लोक तशीच ती सुमारवताले. एके वाटेन पास्कांचे परबेक जुदेव लोक आपली इजिप्तांतली सुटका सुमारवताले, आनी दुसरे वाटेन पास्कांची पेंटिकॉस्टाची परब सुरवातेक शेतकामताची परब आसली. इट वॉज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. आतां आमी पास्कांचे परबेक जेजूच्या पास्कांचो गूट सुमारवता आनी पास्कांच्या काळाच्या शेवटाक म्हणल्यार 50 दिसा पवित्र आत्म्याची परब मनयता. पेंटिकॉस्टाच्या दिसा कितें घडलें तें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. 50 दिसाचे परबे सोमार जेवचे शीस एके सुवातेर जमा जाल्ले आसतना तांचेर उज्याच्या रुपान पवित्र आत्मो एक एकल्याचेर देंवलो आनी ते वेगळेच बोलान बोल्ले. ते वेगवेगळे भाशेन उलोवंक लागले आनी जमा जाल्ले वेगवेगळे दिसाचे लोक तांची भाशा समजूंक लागले. तशेंच तांचें मन आनी तांचें काळीज गोठ जालें. तांचे जिविताची नोंदणी जाली. पवित्र आत्म्याच्या बोलान ते जेजूक सुबेमाजार गोवायकी जाले. त्या दिसा एक निर्भय सभा संवसारांत आयली आनी ती म्हणजे आमची कातोलीक पवित्र सभा. तर आयज आमी आमच्या सभेचो जल्माचो दीस मनयता. बाबडीनो, होच पवित्र आत्मो आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां जोन एकल्याक फावो जाला. होच आत्मो आमचे सभे बिराड करून जियेता आनी होच आत्मो आमकां चलयता. आनी हाकाच लागून आमी देवाची भुरगीं आनी दायची भाव भयण जाल्या. तर आयच्या दिसा जेन्ना आमी ही व्हड परब समारंभता आमी आमच्याच जिविताचेर नियाळ करुया. हो पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या जिवितांत आसा वा ना हाचेर नियाळ करुया. जर हो उजो आमी पालयला तर तो जागोवया. तो आमकां कितें सांगता तें आमकां जाणा जावंक आमची मनां आनी काळजां उगडुया. आमच्यो जिवितांतल्यो वायट संवय सोडूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. तशेंच जेन्ना आमी ताळणेंत पडटा तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारुया.
आनी ताच्याच आदारान आमी देवाचें उतरांनी आनी खोडण्यांनी कोणा भियेनासतना परगोटूंक आज आमी देवा लागीं ह्या मिसा पेटीन मागुया.